गोंय सरकारान पणजे महापालिकेक कुशीक उडयल्या असो आरोप पणजे महापालिकेन केला। सरकार पालिका आयुक्ताचेर दबाव हाडटा असो आरोप पणजेचो महापौर सुरेंद्र फुर्तादान केलो। महापालिकेच्या मार्केटाचो घोटाळो तपासाक लोकायुक्ता कडेन दितले अशेंय तो म्हणटा। पणजेचो कोयराविलो प्रकल्प ताळगांव हाडपाचोय महापालिकेचो विचार चल्ला। सरकार मात बांयगेणीचेर ठाम आसा। This government is trying to delay the market report for reason best known to them. But I can assure you, the moment market report come, however big or small he is, I will give that thing to Lok Ayog and I'll sit with the judge 24 hours and see that the fellow goes in jail. पणजे महापालिकेची शुक्रारा साधारण बसका जाली। विरोधी गटान कराच्या आणि पे पार्किंगाच्या विशयाचेर बरोच बोवाळ घालो। बसकेत विषय मांडचे पयलीं महत्वाचे सगळे विशयांचेर चर्चा करपाची मागणी विरोधी गटान केली। ती अजेंडा हातून येवना। एक्चुअली म्हाका तेच विचारूंक जाय आशिल्लें की स्टँडिंग कमिटीक ते कन्फर्मेशन कित्याक येवना। फाटली स्टँडिंग कमिटीचे मिनिट्स कंप्लीट केले शिवाय फुडली आतां मिनिट्स आयल्या ते ही मिनिट्स परती तांचे स्टँडिंग कमिटीक कन्फर्म जावंक जाय। हो अजेंडाच पयलीं सारको ना जाल्यार तो अजेंडा एज पर अजेंडा वचूं शकताच कसो। आयज म्युनिसिपालिटीच्या मातशें पेंटिंग केल्लें आहा फ्रॉम व्हिच फंड्स he has done. He has taken a sponsors from. Is this not called this thing? Corruption? How can he take money from others as a sponsor and government property त्याच्याने करून देता स्पॉन्सरशिप करून देता। सरकाराचे सहकार्य मेळा नाशिल्ल्यान पणजे शारांतले सगळ्या प्रकल्पांची कामां अर्दार उरल्यात असो दावो महापौर करता। JNNURM येवजणेचे पयशे आयले काय खंयच्याच सरकारी संस्थेचे पयशे घेनासतना शारांतले सगळे प्रकल्प पणजे महापालिका फुडें व्हरतली अशें महापौरान उलोवन दाखयला। I don't make time. I am making open challenge that Sanjit Rodriguez is working here under pressure from the government of Goa to make me weak. I will take on this government head on. If I am going to bring 1,000 crores rupees under all the DPRs, CCB is going to tender to execute, not government agencies. If government agencies want to tender, let the government give the funds. कोयराविलो प्रकल्प बांयगिणी सोडून ताळगांव येवपाची शक्यताय सुरेंद्र फुर्तादान उलोवन दाखयल्या। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मात बांयगिणी एक उत्तम दर्जाचो कोयराविलो प्रकल्प बांदपाचो हावेस उलोवन दाखयला। But Mr. Babush Munsarat, the MLA of Santa Cruz, was kind enough and he felt pity on me and he said, I'll give 25,000 square meter land you in Taligaon, you put there so that even Taligaon and CCB can sing. So I will look also in that direction of putting up a plant there. Even if Bangini come, we can have a plant. What is the big problem? रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ। सारजोरा कुंकळे राना खात्यान एका बिबट्याक बांयतल्यान सालवार केलो। कोणाचे तरी फाटल्यान लागिल्लो तेन्ना तो बांयत पडलो आसुये, मात ताका मार लागिल्लो नाशिल्लो। मडगांव आनी नेत्रावळीच्या राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी वचून ताका सालवार केलो। राना अधिकारी सांगतात ते कोतान तो 2-1 वर्सांचो आसुये। तो बांयक पडलेलो सारजोरा। आज सकाळी म्हाका मेसेज मेळ्ळी अशें जालां आनी नेत्रावळीन म्हाका फोन केलो की सारजोरा बांयन हें पडलो म्हणून फोन आनी आमचे DCF साहेबांनी फोन केल्लो संजय वराडकर साहेबान की सारजोरा रेस्क्यू टीम घे आनी पाव म्हणून। ते प्रमाणे आमी थंय पावले आनी विथ द हेल्प ऑफ नेत्रावळी स्टाफ मडगांव रेस्क्यू स्टाफ आनी हे आमचे DCF साहेब बी आसले आनी आमी वचून ताका थंयचो रेस्क्यू केलो। कसो पडलेलो कोणा फाटी लागला बी कित्याक ना जाता? हय ते कोणा फाटी एक लागलेलो आसतलो। एज कितली आसतली? एज तेजी 1.5 ते 2 वर्सां भितर यंग आहा तो इमॅच्युअर। मेल फिमेल? मेल। इंजर्ड बी तसो कितें जाला? ना इंजर्ड काय ना तरी आमी बारीकसाण ताका पळयतले कितें इंजरी आसल्यार ताका ट्रिटमेंट दितले आनी त्या प्रमाणे हायर ऑफिसरांच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे हे करतले डिसायड करतले की रिलीज करपाक काय ना। पट्टेरी वाघाचो धुमाकूळ ह्या चालू आसा काणकोणा बी तशें कितें अजून? ना अजून पट्टेरी वाघाचो ह्या सायडीन काय ना न्ही? ना। मोपा विमानतळ बांदपाचो प्रस्ताव घेवन राज्य सरकार फुडें गेल्यार सरकार पडूं येता अशी शिटकावणी गोवन्स फॉर दाबोळे ऑनली संघटनेन दिल्या। सरकारान मोपा विमानतळ बांदपाचो विचार सोडचो अशें फादर एर्मितो रेबेलोन मागला। लोहिया मैदानाचेर जाल्ले सभे वेळार मंत्री एलिना साल्ढाना आनी आवेर्तान फुर्तादान दाबोळी ऑनली आंदोलनाक कसल्योच अटी नासतना तेंको दिला अशें फादर रेबेलोन सांगलें। ताच्यो फोटी आमी लोकां मुखार एक्सपोज करूच रावतलो
and that may bring his government down. I can even say that the Mopa airport is going to be the death of this government. आम्ही फकत 7 लोकांक उठून करता तो आपशीच he will come down by himself. आम्ही उडोवची गरज ना, तो आपुणूच पडटलो. म्हजे लागीं हांगा आसा BJPचो मॅनिफेस्टो. ह्या मॅनिफेस्टोचेर खंयच बरयल्लें ना मोपाच्या एअरपोर्टा विशीं. हातूंत आसा तेंच सरकारान आजून शार्ती पावोवंक ना आनी मॅनिफेस्टो आसा तें शार्ती पावय नासतना सरकार मोपाचो एअरपोर्टा विशीं कित्याक धांवता तें आमकां आमच्या मनाक वचोच ना. तो म्हणटा नेवी 1 स्क्वेअर मिटर देखून दिवची ना. पूण आमी जाणाव सोत ते 2006 वर्साक नेवीन 9 acres लँड रिलीज केले आनी ताका लागून आज नवो टर्मिनल बांदलो. आनी जे पर्रेकर म्हणटा की नेवीन दिवची ना ही फोट आमी सुरू केलां आमचे MLAकूय ही रेजोल्यूशन दिवपाक आनी सद्याक आमी दिल्यांत आवेडतान बाब हाका आनी आलिना बाय हाका कित्याक ती मिनिस्टर्स आसा देखून ह्या पर्रेकराचे कॅबिनेट आनी ताणें आमकां सांगलां दॅट अनकंडिशनली दे आर सपोर्टिंग अस इन दीस मुवमेंट. घेऊया एक विसव.